म्हणल्यार तेंचे 4 दिसां पयलीं ते खबरी ते हॉटेला फाटल्यान मातशें ते गाडी धरपा लागून पार्किंगाक कितें कोण गाडी दवरला म्हणून आनी स्टाफाक विचारले कोण परशा म्हणटा तो की कोण गाडी मारून ताका विचारले गाडी कितें गाडी कोण लगाया रे म्हूण तेणें गाडी कित्याक मारता रे कोणाची गाडी आतां पळय न्हू कित्याक गाडी मारता रे इतलेंच उलयलो तेजें तोंडा तोंड जालें थिंग ते काबार जालें तो मागीर पळयता म्हणून गेलो तो परशान मागीर 3 दिसान उपरांत आतां पयर ते राती 3 कितें स्टाफ आमची हॉटेल बंद करून वयताले तो खंयसून पिवन टायर्ड जावन येयलो कार देंवलो आनी हांकां मारपाक लागलो हांकां मारपाक लागतना तेंचे 4 स्टाफ धांवन हांकां एकामेका तेजे मेवनो येयलो म्हणून एकामेका झगडी जाले एकामेका मारले थिंगा काबार पुलिसांना हाडलो वेर्ना येयलो वेर्ना येवन मागीर थिंगा वेर्ना पुलिसान स्टेशनार थिंगा तेंचे कॉम्प्रोमायज करून हें करून तांकां दोगांक सोडले थिंगा काबार जालें मागीर हांव ताका वचून सांगलें पळय आतां झगडी जालें तें जालें कॉम्प्रोमायज जाल्यार आतां आमकां झगडी आमी बिजनसमॅन आमकां तें कोता येना झगडी गडी म्हणल्यार ताका सांगलेलें आतां झगडी गडी करपाक वचनाका म्हण आयज पळयलो परत मागीर तो दनपार एक 15-20-25 जाणां लोकां हाडले आनी आमच्या स्टाफाक भितर टीव्ही गिवी फ्रीज बी सगळें पे 5-6 लाखाचें लॉस करून गेला कस्टमर सगळं धांवले सगळ्यांक मार बसलो आतां म्हाका खबर ना कितें जाता म्हूण हांगा बिजनस करपाचें केन्ना करपाचें हे सगळे भुरगे हाडले सगळे आमचे बिर्ला गोवानगर सगळें गांजा पिवपाचें सगळें टपोरी भुरगे ते आनी हे केन्ना बरे भुरगे न्हू आनी आमचे स्टाफ म्हणल्यार हॉटेल सोडून भायर वचना ते सकाळीं भितर येयले मागीर सामके रुमान रेस्ट करपाक गेले हे झगडी भायर हांकां कोणा हें ना. In another offence registered at Verna police station under section 143 writing 143 324 427 504 506 part 2 Red Book 149 IPC which are mainly sections of unlawful assembly and writing and damage, bad words, threats to kill, assault. In this, a complainant by name Vinod Kumar Gopinathan running Hotel Welcome near Birla Sankwali lodged his complaint that accused namely Parsha, Sunil, Ritesh, Bindi, Krishna, Ali, Babaya, Deepak, Shankar Singh and some other persons, all resident of Birla Sankwali. They came under the pretext of having drinks in the bar and thereafter they take out some issues with the staff working there, namely Chitra Bahadur Sunar alias Gopal, Arjun Sunar, Pradeep Sunar, Pankaj Sharma, and they assaulted them with slaps, fist blows, wooden danda and beer bottles. They broke the furnitures also in the bar and then threatened them with dire consequences. By now we have arrested at Verna police station accused namely Shankar Prem Singh, Sainath Ashok Naik, Sunil Manjunath Shetty and Suraj Naik, all of Zuari Nagar Birla. Further investigations are in progress and we will be arresting the other accused also.